गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री आयतारा दनपारां 2 वरांचेर गोंयांत दाबोळे विमानतळाचेर पावलो. विमानतळा वयल्यान सरळ ताळगांवच्या स्वताच्या घरा गेलो. दिल्लीच्या एम्स इस्पितळांत फाटले कांय दीस मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराचेर उपचार चालू आसले. पर्रीकाराची भलायकी आतां बरी आसा अशें उपचार करपी दोतोरांनी सांगलां अशें मुखेलमंत्र्याच्या देगेक आशिल्ले ताचे सहकारी मंत्री सांगतात. पर्रीकार दाबोळे विमानतळाचेर विमानान पावले आनी सरळ रुग्णवाहिकेंतल्यान आपल्या घरा गेले. पयले फावट आनी हालींच मंत्रिमंडळान आस्पाव केल्ले मंत्री निलेश काब्राल विमानतळा भायर पर्रीकाराची वाट पळयताले. पर्रीकार थंयच्यान वतकीर मंत्री निलेश काब्रालाक पत्रकारांनी कांय प्रश्न विचारले. Whatever he may be, we only hope that he recovers fast, a miracle happens, and he reaches in the future. That is all we ask. That's all we can say. Right now, we can only say that he should recover fast. That is all we can. अभी कैसा आया सर? एयर एम्बुलेंस से आया क्या? उसका है ना, मुझे पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन स्पेशल साइड फ्लाइट पे है और मिलिट्री साइड का एयरपोर्ट पे लैंड हो गया. तो आपको क्या लगता है कि सर इतना कंडीशन है गोवा में आ रहा है, गोवा में हेल्थ हॉस्पिटल दिखाएगा क्या घर पे रहेगा? इच्छा जो है, देखो मिस्टर पर्रीकर हैज बीन ऑलवेज कमांडिंग. Whatever he decides for himself, he has been deciding. He never listens to his family or even his close ones. So I feel that he must have taken a personal decision that he wants to go back to Goa. So it is for him to decide whether he wants to leave where, what, which I cannot comment. So it is for him to decide whether he wants to come. So he has decided must be that he wants to come to Goa. So that's his decision. ऐसा और थोड़े दिन दिल्ली में रहना चाहिए ऐसा लग रहा है. पर्सनल डिसीजन जो उसका पर्सनल डिसीजन मैं क्या कर सकता हूँ. हेल्थ वो उसका अरे मैं जब देखा उसको बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा तरह से बात किया. He spoke to me well and everybody he spoke to. तो अभी उसका डिसीजन रहेगा कि गोवा में आके आना है. I don't know what to express myself also. very lot of our family wishes that nobody wants to meet him. Anyhow, as my leader, always my leader, I'm here to receive him. Let us hope everything goes well and people of Goa remember him always like how he is, and we pray that a miracle may happen. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार गोंयान आयलो खरो, मात ताची भलायकी गोंय राज्य चलोवपा सारकी ना. ताका घराच आनीक कांय दीस सुशेग घेवपाचो पडटलो. राज्याचें काम चड करून ते घरा कडल्यान चलयतले अशेंच दिसता.